दत्ताराम गावडे हा मायनीसून लोड करून बस स्टँडार फुडल्या पावलो तेन्ना तेंच्यांनी सर्विसान गाडी आडयली आनी म्हाजेर एक थापड मारले आनी सुरेशान ते सायडीन दारू उगडलें आनी हांव म्हाका म्हणून तूं खाली सकयल देव म्हणून तेणी ती चावी बी काडली आनी उडयली भायर चावी काडून उडयली आनी एकटो येयलो आनी म्हाका दुखल्लें अशें कांय जालें म्हणजे लायसन बी उडयलें आतां लायसन म्हाका लायसन बी उडयलें तुका कित्याक लागून मारलो हेंच्यांनी मारलो ना हां तू मारलो कित्याक मारलो तो कळोंक जाय न्हू तेच आमी विचारपाक गेला कित्याक मारलो तो कळोंक जाय तशी तुवें मागीर तेंचेर कंप्लेंट कितें केल्ली हय कंप्लेंट केल्ली आमच्या मनशाक काल मारलो मायने ट्रक हाडून कारणा शिवाय तेची कितें तरी ताडपत्री कितें तरी उबलेली काय घालूंक नासलें म्हणून ताका मारलो तेंच्यांनी तेजी गाडी हाडून ताका सांगपाचें आसलें किंवा पोलीस कंप्लेंट करताले कितें तरी इन्क्वायरी पोलीस घेताले तांकां मारपाक अलावड नासलो सागरान आनी हो सुरेश माडकरान ताका मारलो आनी आमी विचारपाक आयज पोस्टार येयल्या आमी सांगलें ताका हांगा हाडा आमी विचारता म्हणून ते तेंचे कडेन जाय नासलें पुलिसां कडेन हाडपाक आनी कसलेंच हें घेयनाले इन्फेक्शन ते घेयत नासले विचारपाचें कसलेंच कांयच आनी आतां आमी तुमी आमकां दिना मरे ऑर्डर आमी वयता आनी विचारता म्हणलें आनी आमी येयल्या बरोबर आमच्या फाटल्यान येयले आनी उबे रावले नाल्यार विचारा न्हू खंय आहा कितें तो आमी ताका विचारलें बाबा खंय तो ना येतलो म्हणटा मागीर येतलो ते केन्ना आमकां म्हणून हें आसा राग आसा न्हू आमच्या मनशाक मारला कारणां शिवाय आमची प्रॉपर्टी आनी हे येवन हांगासर जोडल्या पयशे लोकांचे नागो आनी वयल्यान आमकां धमकी दिता तो अजून मेरेन जर येवंक ना तुमी विचारपाक गेल्ले तो आतां तुमी फुडें कितें करतली फुडें कितें विचारपाक आतां आमी वयतली घरा पण परत आमकां न्याय जायत न्हू कारण आज हेका मारलो फाल्यां दुसऱ्याक मारतले आं मागीर कोण जबाबदार आमचे भुरगे गोंय एकटे भोंवता खंय एकट्याक धरून मारलो हे पोलीस इन्क्वायरी घेतले मारलो उडयलो खंय गेले हांव आनंद गावडे सूर्या उरला आता आणि काल आमच्या थंय एक झगडे म्हणजे मारलो एकला आमच्या ग्रुपाच्या मायनीचे ट्रक चलयतालो त्याचे ट्रक आडयलो त्याचा ट्रक आडयलो आनी ताका तेची तारपत्री घालूना म्हणून ताका धरून तेंच्यांनी गाडयेसून घेवन चोळो भितर उडत काडून मारलो आनी मारतना तेंच्यांनी आमी म्हणटा ताका मारलो कित्याक म्हणून त्याची तारपत्री घालून त्याची कंप्लेंट करपाची त्याची कंप्लेंट करना जाल्यार पुलीस कोणाक तरी पुलीस तेंच्यांनी कायदो हातीन घेवन तेंच्यांनी ताका मारलो वयल्यान ताका ते सगळें दोळे बी सगळें तोंड बी सगळें फोडलें आनी आमी म्हणटा की तेंचेर पुलिसांनी एक्शन घेवंक जाय पूण एक्शन घेवना काल तेंच्यांनी ओपोज हें केलें की तेंच्यांनी सगळे तो ग्रूप जमले आनी कितें की आपूण कांयच करूं ना जशें कितें पुलिसांनीच सगळें केलां पुलिसांनी मारलो हेणी मारलो पूण हांव म्हणटा पुलिसांनी जर मारता जाल्यार ते तुमी जर करता जाल्यार आमच्या मनशाक मारलो ते तुमी खंयच्या खातीर गेले आनी एकलो म्हणटा कितें आपूण प्रतिनिधी तूं जाल्यार लोकांक पब्लिकेक मारपाचें पब्लिकेक खंयच्या तूं कायदो हातीन तुका जाता तूं प्रतिनिधी तुवें पयलीं काय दवरूंक जायना तुवें कायद्यान रावंक जायो अशें प्रतिनिधी हे गुंडा राज्य जाता गुंडा हे मनीस मेन हे दोग तीग जाण आसा पळय आमी तेंची कंप्लेंट केल्या ते चारूय जाण गुंडा आसा गुंडांनी हे हातींत घेतला सुरेश मारकर सुदास मारकर रोहिदास सागर एक हे 5-6 रामा एक आनी 5-6 जाण हे गुंडा आमच्या मायनी आमची प्रॉपर्टी आसा आमचे प्रॉपर्टीन आमच्यो गाडयो बंद करतात वयल्यान धमकी दिता की तुमी कश्यो गाडयो चलयतात ते पळया ह्यो खंयचो कायदो खंय कितें चल्ला हे हितून आतां हो प्रतिनिधी म्हणटाले हेणी करपाचें काय कितें प्रतिनिधी म्हणटाले हेणी सगळें सॉल्व करूंक जाय बऱ्या भशेन करूंक जाय तेणी बाबा ते लोकांक मारपाचें न्हू अशें समजून सांगूंक जाय हो प्रतिनिधी म्हणटा हो गुंडा हो हेजेर केशी कितले आहा प्रतिनिधी म्हणटाले तेणी पोलिसांक मारले कोणाक कितल्याशाच लोकांक तेणी मारले तरी तेची इन्क्वायरी आनी वयल्यान म्हणटा आपूण प्रतिनिधी आतां तेणी पयसो जोडलो तो खंयच्या आदार आमच्या मायनीचे पयसो जोडलो कॉन्ट्रॅक्टरांक घर धरा हे धरा आनी सुरेश माडकर धमकी दिता की ना तुम्ही कितें ते करा म्हणजे आमच्या लोकांक एसटीच्या लोकांक अशें समजता की केल्लस करता खंयच्याय नका आमच्या एसटीन व्हॅल्युएशन काय ना आमी आतां सांगता आमी एसटीच्या आमच्या कमिशनराक आमी कंप्लेंट करतले की हेजेर इन्क्वायरी करची म्हणून कित्याक हे अशें जर हे वगीर आतां लोक सगळे लोक गेले तांकां विसरपाक गेले कित्याक लिपले चोर कशें हे जर कायद्यान आसा जाल्यार चोर कशें लिपपाचें न्हू काल तेंच्यांनी थंय लोकांक जमून गुंडाक हाडले पोलीस खंयच्या लोकांक पयशे घाट्याक हाडले थंय लोकांक रस्तो बंद केलो लोकांक पुलिसांक हे केले त्रास केले हे कित्या खातीर केले हे प्रतिनिधी पुलिसांनी हाका मारले म्हणटा मारपाचें तांकां कित्याक मारपाचें न्हू हांकां हे लोकांक जर मारता त्रास करता हांकां मारपाचें हेजेर केशी कितले आहा हेंचेर केशी हांकां तडीपार करपाचें हांकां आमच्या त्या म्हणणें आहा सगळ्यांचे गांवाचे हेका सुरेश माडकाराक आनी सुदान हांगा घेवपाचोच न्हू हांकां तडीपार करपाचें हांगासर कित्याक जाल्यार हे अशेंच लोकांक त्रास करता पंचायती जाल्यार पंचायत लोकांक त्रास करता हे कित्याक चल्लां हे आतां तेजो तो एकल्या भुरग्याक मारलो तेजी फॅमिली तो 10वी भुरगो शिकता 8वी 9वी ताका जितो मेलो जाल्यार कितें करता कोण पोसतलो तांकां तेंच्या आतां हेल्पाक कोण पोसतलो
हे चल्ला कितें गुंडा राज आमी ताका पोलिसांक सांगला की हेंचेर इन्क्वायरी सारकी जावंक जाय, हेंकां सेल सोडीत फाल्यां दुसरो गुंडा हांगा तयार जातलो. आमकां आमच्या होणाक आमच्या परिचान जाणट्यांनी सामान दिला होणा पळय तशें होणा जाय आमकां. हे गुंडा राज्य होणा नाका, हे घाटयांचें राज्य आमकां नाका. तुमकां साहेबान कितें सांगला? साहेबान सांगला आपूण तेजी इन्क्वायरी करतलो म्हणून सांगला. तेजी सगळी केस हे करून सगळी करता म्हणला. पूण आमी ताका 3 दिसांची मुदत दिला तेजी केसची बेगीन रजिस्टर करची म्हणून, आनी तांकां परत भितर घालचें.